प्रितीच्या इश्टानो, प्राचीन काल म्हणजे कितें? प्राचीन काल म्हणजे देव कुरपेचो काल. कित्याक देव आमकां कुरपा दिता, मोग दाखयता, काकलूत दाखयता आमी आमचें पातकी जिवीत बदलूंक, नवें जिवीत जियोंक. आनी जोरी तर हांव आयज पातकी जिवीत जियेता जाल्यार आमी आयज टर्न मारुया, कुमसार जावया आनी बरें जिवीत जियोंक वावरुया. एका दिसा एक मनीस सकाळी फुडें आपली व्हडली गाडी घेवन कांय कामाक लागून तो पणजे ते म्हापसा वचूंक भायर सरलो. आनी तो आपली गाडी चलयता तो मिरामार पावलो. पणजे वचपाक तो भायर सरलेलो, म्हापसा वचपाक तो भायर सरलेलो, पूण तो मिरामार पावता. कित्याक रॉंग डिरेक्शन घेवन तो मिरामार पावता. आनी तीच वांकडी वाट, रॉंग डिरेक्शन तो धरता आनी फुडें वचून तो दोनापावल पावता. आनी जेन्ना तो दोनापावल पावता ताका गमोन येता हांव रॉंग डिरेक्शनाचेर आसा म्हूण. आनी जेन्ना ताका गमोन येता तो आपली गाडी तो थांबयता आनी तो चिंता आपूण खंय वचूंक भायर सरलेलो, आपूण कित्याक वचूंक भायर सरलेलो तो चिंता. आनी चिंतून तो टर्न मारून म्हापसा वचपाचो रस्तो तो धरता. आनी जोरी तर मनीस रॉंग डिरेक्शन घेतलेलें जाल्यार ताका लोक पिसो म्हणटले आहले. पूण तो मनीस तो चिंता, टर्न मारता आनी सारकी आती वाट तो धरता. प्रितीच्या इश्टानो, आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी जायते फावटी वायट रस्त्यार आमी चलता, वायट जिवीत आमी जियेता. सोबार कारणां खातीर आमी वायट जिवीत जियेता, वायट उतरां आमी दुसऱ्यांक दिता. मोगाची उतरां आमी दिना, पूण वायट उतरां आमी दुसऱ्यांक दिता. दुसऱ्यांक आमी वायट कोत्ता, दुसऱ्यांचे वायट आमी चिंता, आमच्या मनान वायट चिंतना आमी दवरता आनी दुसऱ्यांचे आमी वायट चिंता, फोटी मारता, चोरी कोत्ता, सोरो पियेता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तर हाकाच लागून आमी वायट जिवीत जियेता. ताकाच लागून आमी बरें जिवीत जियोंक आमी विसरता, दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक आमी विसरता, आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमी विसरता. तर आयची वाचपां आमकां पेल्याचो मोग कर ह्या उतराचेर आमकां नियाळ करूंक आपयता. आनी आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, पयलें वाचप आमकां कोलीत करता आमी पेल्याचो मोग कशे भाशेन करूंक जाता. पयले सुवातेर मोग करून, सेवा करून. जेन्ना ती आकांतांत आसता तेन्ना आमी तांच्या आदाराक पावूंक जाय. जेन्ना तांच्या जिवितांत कोश्ट आनी दूख येता तेन्ना आमी तांचें जिवीत आयकूंक जाय, तांचें दूख आमी आयकूंक जाय, तांचे कोश्ट आमी आयकूंक जाय. आनी शेकी देव आमकां सांगता, देव आमकां आज्ञा दिता, तुजोच मोग कोत्ताय तसो तूं तुज्या पेल्याचो कर. आनी हीच आज्ञा आमी आयच्या प्राचीन कालांत आमी आपणावंक जाय. देव आयज प्राचीन कालांत आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता, तुजोच मोग कोत्ताय तसो तूं तुज्या पेल्याचो कर. आनी आयच्या शिव वर्तमानान जेजू मनशाचो पूत येतलो तेन्ना कशी तांचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी कसो तो गोवली शेल्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन आपल्या उजव्याक आनी दाव्याक कोत्तलो म्हूण आमकां सांगता. उजव्यांक आसलोल्यांक तांकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें, तांकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें. कित्याक तांणी तो भुकेलोलो तेन्ना जेवण दिलें, ताणेलोलो तेन्ना पियोन दिलें, वाचुरो आसलो तेन्ना भिराड दिली, विंगलो आसलो तेन्ना न्हेसोवन दिलें आनी पिडेंत
आनी बोनकोनींत आसलो तेन्ना भेट दिली. आनी शेकी जेजू म्हणटा, जे तुवें आपल्याक पेल्याक केलाय तेच तुमी म्हाका केला. जितले तुवें दुसऱ्यांक आदार केलाय, दुसऱ्यांक मोग दाखयलाय, तितलेच तुवें म्हाका आदार केलाय, म्हजो मोग केलाय. तर ह्या प्राचीत कालांत आमी उपास, मागणे आनी दान कोत्ता. तशेंच जाता तितले आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमी वावरुया. वायट जिवीत सोडूंक बरें जिवीत जिवंक आयज आमी देवाक भास दिवया. आनी हेच करूंक देवाचो कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया.